नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आजच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। सुलेमानाक बंदखणींतल्यान पळपाक मजत केल्ल्या आयआरबी पुलीस कॉन्स्टेबल अमित नायकाक केलो सेवेंतल्यान बडतर्फ। नायक जाल्लो हुबळी पुलिसांकडेन शरण। फुडलो तपास सुरू। मिनाची येरादारी सुरू जाल्ल्यान पिळगांवचे शेतकार तिडकले। खणीची येरादारी बेकायदेशीर आसा, उबारतले खर पावला। पिळगांवच्या शेतकारांची शिटकावणी। मुख्यमंत्री पदकांच्या नावांची जाली घोषणा। बरी कामगिरी केल्ल्या 7 पुलिसांक मुख्यमंत्री पदकां जाहीर। 19 डिसेंबराक भेटयतले हे पुरस्कार। मडगांव बायपास ते कुंकळी रस्त्या खातीर केंद्राकडल्यान 747 कोटी मंजूर। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन ट्विटाच्या माध्यमांतल्यान दिली माहिती। वेगवेगळ्या कार्यावळी सयत दिवचले दत्त जयंती उत्सवाक उमेदीन सुरवात। सकाळच्यान श्री दत्तदेवाचे भाविकांनी घेतले दर्शन। खांडेपार गावठाणा बेकायदेशीर रेंव काडपाचें काम आसा सुरू। रातच्या वेळार बेकायदेशीरपणान काडटात रेंव। थळाव्यांची पुलीस कागाळ, मात सरपंचान आरोप न्हयकारले। आता पळयात खबरो विस्तारान। पिळगांव सारमनस ह्या भौशीक रस्त्या वयल्यान सुरू केल्ली मिनाची येरादारी बेकायदेशीर आनी न्यायालयाचो अवमान करपी आसा, असो दावो आंदोलन करपी पिळगांवच्या शेतकारांनी केला। वेळ येतकीच आमी फुडली पावलां उखलतले, अशेंय शेतकारांनी स्पश्ट केला। वट्ट 22 दिसा उपरांत दिवचलचे वेदांता मिना खणीचेर निमणे मिनाची येरादारी सुरू जाल्या। मिनाची येरादारी करपी ट्रक शुक्रारा दनपारच्यान रस्त्याचेर देंवले। मागण्यो मान्य जायना तो मेरेन मिनाची येरादारी करपाक दिवचे नात, अशी शिटकावणी आंदोलन करपी शेतकारांनी दिल्ली। मात आंदोलन करपी शेतकार अजून तरी शांत आसात। मजगतीं शेनवारा दुसऱ्या दिसा दनपार मेरेन मिनाची येरादारी नेट्टान सुरू आशिल्ली। जो ट्रान्सपोर्ट हो चालू जाला पळय, हो बेकायदेशीर चालू जाला असो आमकां तरी दिसता। कित्याक तर कलेक्टराची तितून ऑर्डर ना, जावं आमच्या DGMची ऑर्डर भितर ना, आनी तेंच्यांनी जे पिटिशन आतां फाल्यां घातलां तेजे हियरींग जे आसा तें सोमाराक आसा आनी आमी घातलेलें आसा ते सोमाराक तेंच्यांनी हें दवरला। आतां तें पिटिशन घातलां आसतना तेंच्यांनी हांगासून जर तो ट्रान्सपोर्ट चालू केला जाल्यार तो इनलिगलूच आसा। कित्याक तेणी कोर्टाचो तो भंग केलो आसा एक म्हटल्यार, आनी आयज तो हो ट्रान्सपोर्ट इनलिगल चालू केला म्हणून दाखोवन दिता हे पुलीसूच आमचे जे सरकाराची जी यंत्रणा आसा पळय ती दाखोवन दिता। कित्याक जर तूं कायदेशीर आसलो जाल्यार तुका कोणूच हांगासर आलोवचो नासलो जावं पुलीस खंय दवरचो नासलो। म्हाका दिसता हें अशें आसा की ह्या पुलिसांचो आमकां भंय घालून हे जे कितें व्हरपाचें तेंचो ट्रान्सपोर्ट आहा तो तेंच्यांनी चालू केल्लो आसा। ह्या मुख्य रस्त्यान व्हरपाक चालू केल्लो आसा। हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की जो पर्यंत आमी कित्याक ओगी रावल्या, जो पर्यंत आमचो सोमार पर्यंत रिजल्ट येना तो पर्यंत आमी हांगासर कांयच करचे ना, थंडपणे रावतले। तेंकां काम चालूच दवरून आमकां कांय प्रॉब्लेम ना। फाल्यां अशें जावं नाका कोर्टाचो निर्णय येयलो आनी ते बॅन जाले अशें आमचेर मात दोश दवरूं नाका। कित्याक आमी पयलींच तुमकां वॉर्न केल्लेलें असलें की तुमी ट्रान्सपोर्ट जो आसा त्यो आमच्यो मागण्यो कितें आसा त्यो पूर्ण जाल्या शिवाय तुमी कशेंच व्हरों नाका म्हणून। सो तेका लागून आमी फक्त सोमार पर्यंत वाट पळयतले आनी सोमाराक मागीर जर निर्णय कितें येतलो पळय तेज्या उपरांत आमची स्टेप घेतले। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। बरी कामगिरी केल्ल्या 7 पुलिसांक मुख्यमंत्री पदकां जाहीर जाल्यात। पुलीस उपनिरीक्षक नेलन आल्बुकर्क, विश्वेश करपे, निरीक्षक राहुल परब, उपनिरीक्षक विनायक कारेकर, सहाय्यक उपनिरीक्षक भीमराव गावडे, हवालदार विदेश नायक आणि कॉन्स्टेबल कृष्णनाथ सोडणकर हांकां मुख्यमंत्री पदकां जाहीर जाल्यात। 19 डिसेंबराक गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्यात ही पदकां भेटयतले।
दर वर्साप्रमाणे 19 डिसेंबर ह्या दिसा मुख्यमंत्री गोल्ड मेडल जे आसा ते म्हणजे पुलीस अधिकाऱ्यांक फावो करून दितात. त्याच प्रमाणे ह्या वर्सा सुद्धा 7 पुलीस अधिकाऱ्यांक हे गोल्ड मेडल जे आसा ते फावो जाल्लेले आसा आणि ते जे अधिकारी आसा तांचे नांवां जावन आसा DYSP नेरोन, मागीर DYSP विश्वेश करपे, PI राहुल परब, PSI विनायक कारेकर, ASI भीमराव गावडे, HC म्हणजे हेड कॉन्स्टेबल विदेश नाईक आणि PC कृष्णनाथ चोडणकर हांका 19 डिसेंबरा दिसा म्हणजे CM गोल्ड मेडल जी फावो करून दितात ते CM गोल्ड मेडल फावो जाल्लेले आसा आणि त्या 19 डिसेंबर दिसा तांकां हे मेडल फावो करून दितले. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सईद हांव वर्षा आश्वेकर. साक्षात औदुंबर म्हळ्यार रुमडाच्या झाडाचेर सजयल्ली श्री दत्त महाराजाची प्रतिकृती भक्तांचे आकर्षण थारता. औदुंबरवाडी दिवचलच्या श्री दत्ताच्या देवळा समकार आशिल्ल्या रुमडाच्या झाडाचेर हे चित्र पळोवपाक मेळटा. दत्त जयंती निमतान फुलां आणि हेर वस्तू वापरून दत्त देवाची प्रतिकृती सजयल्या. ही प्रतिकृती भक्तांचे आकर्षण थारल्या. श्री दत्त देवाच्या भक्तांचे मजतीन चित्रकार प्रसाद नायक हांणी ही किमया केल्या. मजगती वेगवेगळ्या कार्यावळी सयत दिवचलचे दत्त जयंती उत्सवाक उमेदीन सुरवात जाल्या. ते निमतान श्री दत्ताच्या देवळात वेगवेगळ्या विधीक सुरवात जाल्या. श्री दत्त देवाचे दर्शन घेवपाक सकाळच्यान भाविकांची पावलां देवळाकडेन वळपाक लागल्यात. औदुंबरवाडी दत्त संस्थान खूप पहिलीपासून चालू आसा दिवचले व्हडल्या ग्रामात आणि हांगा एक युनीक अशें कितें जाल्यार दत्त जन्म हो देवळान भितर जायनासतना औदुंबर झाडां जातात ती फाटल्यान पळयता आसतली ती प्रतिकृती केल्या ती दत्त जन्म हांगा जाता 5 सुमार सांजचो आणि ही पादुका जी हांगा स्थापन केल्ल्यो पयलीं पासून आसा कितलींशीं वर्सां म्हणजेच म्हाका दिसता तिसरे म्हजो चलो येता ती चवथी पिढी हांगा येता आणि वातावरण सगळें प्रसन्न आसता आणि बाप्पान म्हणल्यार वामन गांवकार हांगा जी प्रथा लावन दिल्ली आसा ते प्रमाणे अजून पर्यंत चालू आसा. तांचें मार्गदर्शन आमकां अजून येत आसा आणि 2012 ही नवीन वास्तू जाली, नवीन जीर्णोद्धार जालो आणि ह्या देवळाक आतां 12 वर्सां जाल्लीं आसा आणि सगळ्यांक आव्हान करता की तांच्यांनी दिवचो लाभ घेवचो. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. खांडेपार गांवठण वाठारांतल्या सर्वे क्रमांक 176 बेकायदेशीरपणान रेंव काडप सुरू आसा. रातच्या वेळार पंपाच्या माध्यमांतल्यान बेकायदेशीरपणान रेंव काडून ट्रकान येरादारी करतात असो दावो थळाव्यांनी केला. वेचून दिल्ले लोकप्रतिनिधी रेवेचे माफिया जाल्यात असो थळाव्यांचो आरोप आसा. त्यांना बेकायदेशीर रेंव काडप्यांचेर खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. पूण खांडेपार वाठारांत खंयच बेकायदेशीर रितीन रेंव काडिनात अशें सांगीत सरपंच अभिजीत गावडेन आरोप न्हयकारले. आमकां कंप्लेंट मेळ्ळा तेजेर आमी इन्स्पेक्शन करतले. म्हणजे थंय रेंव चालू आसा कितें आसा तें आमी ऑफिशियल वचून पळयतले. बागा म्हणटा ते हय म्हणजे एक कितें सर्वे नंबर घातला पळय थंय वचून पळयतले 176 पळयतले. पूण एज हांव खांडेपारां रावता पूण म्हाका आतां म्हणजे खांडेपारान खंयच रेंव चालू ना खांडेपारान. आतां जर कोण म्हणटा एविडन्स आपल्या कडेन आसा कितें आसा न्ही तेणी ताका एक सांगपाक सोदता हांव तेणी ते फोटो बिटो दिवच्या पेक्षा थंयच वचोन ते सायडीर वचोन खंय रेंव चालू आसा पळय ती थंय एक मिडिया थ्रू जाल्यार तेणी दाखोवची. इतलेंच म्हणटा की खांडेपारा हांव खांडेपारचो खांडेपारा खंयच रेंव चालू ना. जे आरोप आसा पळय तेंच्यांनी ते प्रूव करपाक जाय न्ही खंय सक्शन कोण लायला खंय कितें लायला न्ही. तर म्हाका तर दिसता खंयच खांडेपारान कित्याक आमी म्हणजे लोकल आसा खंयच रेंव खांडेपारान चालू ना. आतां जर हे कोण सांगता न्ही एविडन्स घेवन फोटो तुमकां जर फोटो कितें धाडला न्ही जाल्यार ते फोटो खंयचे फोटो कितें आसा ते कशें कितें जाता म्हण ते प्रूव करपाक जाय न्ही. आज तुम्ही पळयता की राज्यान खुबशे कडेन अशी बेकायदेशीर रिती उत्खनन करता जे खंयच्याच कोणाचे सरकारी दरबारी जावं कसलीच मान्यता नासतना बेकायदेशीर त्या मोठ्या प्रमाणात रिती काडली वता. अशीच एक घटना पयली काजुमळ पेरीमळ हांगा घडलेली आणि त्या संदर्भात हांगा मामलेदार मायनींग डिपार्टमेंट यांनी एक्शन घेवन ती रिती हांगा बंद केल्ली आसा. आणि अशीच एक घटना आतां जी गांवठण खांडेपार हांगा घडलेली आसा
घटना म्हणजे मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर रिती सक्शन पंप वापरून करता आणि तेका CRZचे उल्लंघन मोठ्या प्रमाणात जाता अशें स्थानिकांचें मत आसा. हे संदर्भात स्थानिकांनी तेंच्या बेकायदेशीर रिती काडटा तांकां त्रस्त जावन डेप्युटी कलेक्टर, पोलीस इन्स्पेक्टर फोंडा आनी आमचे जे कुट्टी खांडेपार पंचायत आसा तांकां निवेदन दिलां की हे जे हांगा रेती बेकायदेशीर रेती काडटा तेंचेर कारवाई करची अशें म्हणून तेणी 11 तारखेक हांगा तांकां सगल्यांक लेटर दिल्लें आसा, निवेदन दिल्लें आसा. तेन्ना हेजेर कारवाय जावची अशें खुबश्या राजकीय लोकांचेंय मत आसा. तेन्ना सरकारान हेची दखल घेवची आनी संबंदीत जे खातें आसा तेणी हेचेर कारवाय करची आनी जी ती मोठ्या प्रमाणात व्हडे वापरून जी रेती काडटा ती व्हडीय जप्त करची अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर खांडेपारच्यान एकनाथ खेडेकर. शुक्रारा मध्यानराती मडगावच्या सिंक्रो हॉटेला लागसार आशिल्ल्या साविनो डिमेलो हाच्या फ्लॅटाक उजो लागपाची घडणूक घडली. सुदैवान घरांत कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीतहानी टाळ्ळी. उजो पालपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो आनी सुमार 20 लाखाची मालमत्ता वाटयली. उजो लागपाचें कारण अजून स्पश्ट जावना. काल सिंक्रो हॉटेल फातोर्डा हांगा साविनो डिमेलो हाच्या फ्लॅटाक उजो लागलो. जेन्ना उजो लागलो तेन्ना ही फॅमिली खंय तरी भायर गेल्ली आनी ती फंक्शनाक गेल्ली. ती जेन्ना फ्लॅटा कडेन पावली तांकां दिसलें की आपल्या फ्लॅटाक उजो लागला. रोखडेच ताणें फायर ब्रिगेडीक कॉल केलो. 1:13 फायर ब्रिगेडीक कॉल आयलो आनी रोखडीच फायर ब्रिगेडीन थंय वचून उजो पालोवपाचें बचाव कार्य जें आसा तें स्टार्ट केलें. ह्या उज्यान भितर फ्लॅटाक बरेंच लुकसाण जालें. तरी आसतना फायर ब्रिगेडीचे म्हणण्या प्रमाणे तांणी 20 लाखाच्या वयर जी प्रॉपर्टी आसा ती वाचयली. उज्यान भितर एक लॅपटॉप, TV सेट, 2 सोफा, विंडो, एक आर्मार कबड हाजी ही डॅमेज जाल्ली आसा. आनीक हो जो उजो आसा सद्याक ताजें एक्झॅक्ट रिजन कसो लागलो कितें कळपाक शकना. तरी आसतना फायर ब्रिगेड म्हणटा त्या प्रमाणे हाका जें इनवर्टर आशिल्लो तातूंतल्यान हो उजो स्टार्ट जावपाक आसपाक शकता अशें फायर ब्रिगेडीन सांगिल्लें आसा. फायर ब्रिगेडीन मेन म्हणजे एक बेगींतले बेगीन तें रेस्क्यू स्टार्ट केलें आनीक जो मोठो कितें उजो घेवन आनी अनर्थ आशिल्लो तो टाळ्ळो. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू. जमीन अडप प्रकरणात अटकेत आशिल्लो सिद्दीकी सुलेमान खानान बंदखणींतल्यान पळ काडिल्ल्यान बोवाळ पडला. विरोधकांनी ह्या प्रकाराचेर खर तिडक उक्तायत गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या अशें म्हणलां. ह्या प्रकरणात गुन्यांव फाट्याच्या अधीक्षकान राजीनामो दिवचो अशी मागणी विरोधकांनी केल्या. जमीन हडप प्रकरणात अटकेत आशिल्लो अट्टल गुन्हेगार सिद्दीकी सुलेमान खानान गुन्ह्या फाट्याच्या बंदखणींतल्यान पळ काडलो. ह्या प्रकाराक लागून विरोधकांनी खर तिडक उक्तायल्या. सुलेमान खानाचेर लक्ष दवरपा खातीर गुन्ह्या फाट्यान एकूच IRB पुलीस कॉन्स्टेबल कित्याक दवरलो असो प्रश्न आपाच्या अमित पालेकरान केला. तशेंच ह्या प्रकरणात एक तर गुन्ह्या फाट्याच्या अधीक्षकान राजीनामो दिवचो नाजाल्यार ताका निलंबीत करचो अशी मागणी विरोधकांनी केल्या. ब्रांच एक म्हणटा ती स्क्रॅप करपाक जाय नाजाल्यार रिवॅम्प करपाक जाय. कारण आमकां जी म्हायती मेळ्ळा ती त्या प्रमाणे ज्या तरेन क्रायम ब्रांच वॉज हँडलिंग दीस इश्यू ऑफ लँड ग्रॅब हे खंय तरी आमकां खटकता की SP क्रायम फर्स्ट ऑफ ऑल शूड बी सस्पेंडेड इमिजिएटली पेंडींग इन्क्वायरी इन टू दीस एस्केप. आमी तुमकां याद आसतली ज्या दिसा म्हजें कॅन्सलेशन घाल्लें तांणी बेल कॅन्सल जावंकूय नाशिल्ली. प्रॉबली 15 मिनटां भितर ते म्हज्या सगळ्या घरांनी म्हज्या ऑफिसान सगळ्या कडेन पाविल्ले. दॅट मिन्स क्रायम ब्रांच इज कॉम्पिटंट वेन इट कम्स टू पॉलिटिकल वेंडेटाज. बट क्रायम ब्रांच बिकम्स इनकॉम्पिटंट अँड एस्केप कशी रे. दीस इज लायक अ ग्रेट एस्केप. हांवें ग्रेट एस्केप म्हणल्यार कितें म्हणजे एकूच पुलीस कॉन्स्टेबलाच्या फुड्यान एका कॉन्स्टेबलाच्या फुड्यान तुमी थंय ताका दवरिल्लो. दीस इज शॉकिंग. I think incompetence of crime branch and police department is opened up in this. I magta chief minister and as a home minister he should immediately suspend this particular SP crime who should be held responsible for this escape, the greatest escape in Goa. Lockup open करून एक constable ताका आपल्या बायकार पळोवंक दिता means I just can't imagine what is the state of Goa police today. They should be embarrassed to the core. आणि बे म्हणून म्हाका दिसता I think he himself should
say that I will not hold this post any further, आपल्या ट्रान्सफर करू म्हणून किंवा सस्पेन्शन इज द थिंग आय थिंक which गव्हर्नमेंट should follow immediately. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वट्ट 22 दिसा उपरांत दिवचलच्या वेदांता मिना खणीचेर निमाणे एकदाची ट्रकांची धडधड सुरू जाली. भौशीक रस्त्यावयल्यान मिनाची येरादारी करपाक सरकारान परवानगी दिले उपरांत शुक्रारा दनपारच्यान मिनाची येरादारी सुरू जाली. पिळगांव जंक्शना कडल्यान भौशीक रस्त्यावयल्यान सारमनस जेटी मेरेन मिनाची येरादारी करपाक सरकारान मान्यताय दिल्या. 2 मागण्यो फुडें करून पिळगांवच्या शेतकऱ्यांनी फाटल्या 20 नोव्हेंबर ह्या दिसा रस्त्याचेर देवून माठवाडो सारमानस जंक्शना कडेन मिनाच्या येरादारीचो रस्तो आडयला. देखून तेन्नाच्यान मिनाची येरादारी बंद आशिल्ली. सगळे यत्न अपयशी थारले उपरांत भौशीक रस्त्यावयल्यान मिनाची येरादारी करपाक परवानगी दिवची ह्या वेदांताच्या प्रस्तावाक सरकारान मान्यताय दिल्ल्याची खबर आसा. ताका लागून 22 दिसा उपरांत मिनाच्या येरादारीचो आडमेळ पयस जाला. येरादारीची गचमुड्डी टाळपा खातीर रातच्या वेळारूय मिनाची येरादारी करपाक परवानगी दिल्या अशी म्हायती मेळ्ळ्या. नव्या प्रस्तावा प्रमाण सकाळी 9 ते सांजेच्या 5 वरां मेरेन तशेंच राती 11:30 ते दुसऱ्या दिसा फांतोडेचेर 5:30 वरां मेरेन मिनाची येरादारी करपाक मेळटली. दिसाच्या वेळार दर एका वरा फाटल्यान 40 जाल्यार राती ते फांतोड मेरेन दर एका वरा फाटल्यान 50 ट्रिपी मारपाक मेळटल्यो. हांव बिचोले ट्रक मालक संघटनेचो सेक्रेटरी सुभाष किनळकर. आयज जो ट्रान्सपोर्टेशन सरकाराच्या माध्यमांसून सरकारान मध्यस्थी करून आयज जो ट्रान्सपोर्टेशन जाल्लो आसा आनी जो मायन्स डिपार्टमेंटान आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आमकां जो दुसरो रूट जो मेन रोडांसून जो ट्रान्सपोर्टेशन दिला तेजी आयज सांजची 3:30 सुमार ट्रान्सपोर्टेशन जाला. एक 40 ते 50 गाडयो आमचे भरून गेल्यो. हांव खरोखरच गोंय सरकारचे मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचो आभारी आसा. तशेंच आमचे दोनूय आमदार तशेंच सरकारी जी यंत्रणा आहा यांच्या माध्यमांसून आयज जो सुरळीतपणे जो आमचो जो प्रश्न आसलो ट्रक मालकाचो तो प्रश्न आयज सुरळीत सॉल्व जाल्लो आसा. असोच सगळ्यांनी पब्लिकांनी आमची ग्रिव्हन्सीस कितें आहा ती आयकची. कित्याक सांग, आमकां आतां 22 दीस जालो ट्रान्सपोर्टेशन बंद आसलो. जेणे करून आमचे वयरसून आमचे ड्रायव्हर जावं मेंटेनन्स शॉपवाले हे सगळ्यांक त्रास जातालो. अशी परिस्थिती आसली की ड्रायव्हर परत घरा वयता अशें. पूण त्या खातीर खरोखरच सरकाराचें अभिनंदन करता की हो तेंच्यांनी आमकां सहकार्य केलें, ट्रान्सपोर्टेशन चालू जालो. तसोच कंपनीनूय फुडाकार घेतलो. कंपनीचे आमी आभारी आसा आनी जेणे करून आतां हो सुरळीत चलचो. जे कोण बाकीचे जे कोण आसा तेंच्यांनी आमकां सहकार्य करचें जेणे करून हो ट्रान्सपोर्टेशन सुरळीत जावन जी लोकांची ज्यो ग्रिव्हन्सीस आसा त्यो पूर्ण जावच्यो आनी हो ट्रान्सपोर्टेशन सुशेगाद जावचो. म्हाका सांगपाक एक रातचें कितें तरी ट्रान्सपोर्टेशन करपाक ऑप्शन आहा दिसता न्हू. आतां मेन सांगपाचें म्हणजे जी DMGची जी ऑर्डर येयल्या तेज्या प्रमाणे आमचो पयलीं ट्रान्सपोर्टेशन जातालो 8 ते 6 पेरेन. आतां तेंच्यांनी दुसरी ऑर्डर काडल्या तेजेर 9 ते 5 पेरेन ट्रान्सपोर्टेशन चालू मॉर्निंग दिसाचो आनी नायटीक 11:30 ते 5:30 पेरेन. फांतोडेर रातचो 11:30 ते 5:30 पेरेन. कसो आसा की रातचो ट्रान्सपोर्टेशन खरोखरच बरो. कित्याक म्हणटा आमी म्हणटा बरो की ट्राफिकाक कांयच प्रॉब्लेम जावचो ना. त्या खातीर आतां कसो कितें ती नायट शिफ्ट जातली हे पळोवया. आमी उपाशी आसा, आमी काम करपाक आहा आनी आमच्यो ज्यो गाडयो आसा त्यो काम करपा खातीर आमी रेडी केल्ल्यो आसा. तेन्ना आमी तेचेर विचार करून आमी ती सुद्दां सरकारान जी आमकां जी हे नायट शिफ्ट दिल्ली आसा तिजो पुरेपूर फायदो करूनय घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बिरेस्तारा राती म्हापशे पुलिसांनी घुवळे वखदां आड केल्ल्या धडक कारवायेत 5 जाणांक अटक करून वट्ट 10 किला परस चड गांजो जप्त केला. कारवायेत जप्त केलो गांजो सुमार 10 लाख रुपयांचो आशिल्ल्याचें कळटा. फुडलो तपास सुरू आसा. काल राती म्हापशाच्या KTC नव्या बस स्टँडाचेर म्हापसा पुलिसांनी एक नार्कोटीक रेड कंडक्ट केली. SDPO सतीश सोडणकर तसेच PI निखिल पालेकर यांच्या मार्गदर्शनात PSI यशवंत मांद्रेकर तसेच PSI अजय धुरी व बाबलो परब हांची जी
पुलीस टीम जी आशिल्ली तशेंच पुलीस कॉन्स्टेबल राजेश कानोळकर व तशेंच प्रकाश पोलेकर व तांची जी पुराय टीम जी आशिल्ली हांच्यांनी काल राती केटीसी बस स्टँडाचेर जी नार्कोटीक रेड कंडक्ट केल्ली आसा त्या ती रेड कंडक्ट करता आसतना 5 जाणां आपल्या ताब्यात घेतिल्ले आसा आनी तांकां अरेस्ट करून म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर हाडलेले आसा. ह्या 5य अक्युजांक कडल्यान 10 kg परस चड जे गांजा जे आसा हेंचे कडल्यान जप्त केल्ले आसा जेचो कॉस्ट आसा 1 लाखाहून चड. आनी आयज ह्या अक्युजांक जेंची नांवां आसा रोहित शर्मा तसोच चंद्रकुमार शर्मा आणि इम्तिया अन्सारी हे तिगूय झारखंड हांगासरले, तर विजय प्रदीप वळवयकर आणि परशुराम लमाणी हे 2 जाण कामुल्ले हांगासर रावपी. ह्या 5 जाणांका आयज म्हापसा GMFC कोर्टान प्रोड्यूस केले आनी तांकां 8 दिसाची पुलीस कस्टडी सुनावली आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर्स नेहा असोटी. दिल्लीक गणतंत्र सुवाळ्या निमतान गोंयचे साळ न्हंयचे उदक व्हरपाचे आसात. मात सरकाराच्या ह्या विरोधात मडगांवच्या समाज वावुरप्यांनी विरोध केला. पयलींच बाणावलेची हीच साळ न्हंय प्रदूषित जाल्ल्याचो दावो आमदारा सयत थळाव्यांनी केल्लो आसा. पळयात पुराय बातमी. आता आमी रिवर साल जी म्हणटा न्ही, रिवर साल हेचे पयलीं भरपूर अशी क्लीन आशिल्ली. आतां गणपती बुडयताले आनी ते सामकें उदक क्लीन आशिल्लें, थंय नुस्तें धरपा लोक येताले. पूण आतां ती इतली पोल्युटेड जाल्या की सारकें सांगपाचें न्ही. त्या उदकां पांय दवरपा वचून जागो ना. तशें आमच्या खारेबानार जी न्हंय आसा तेजे भितर तर सगल्यांनी सेवेचें हें सोडून आहा. असली जे उदक घाणयारे उदक ते रिपब्लीक डेयाक दिल्ली व्हरून कितें स्थापीत करपाक सोदतात. तर एनवायरमेंट मिनिस्टरान ती पयलीं येवन चॅक करची. लोकल MLA आहा बेन्सी वेगास तेणें हेजेर मातशें थोडें एक्शन घेवन ती कितें जालें तें तरी पळोवचें. आनी उसलें उदक जर आमी दिल्लीक व्हरून दाखयलें तर तांकां ती रियलिटी खबर ना. आमी गोंयचे आमकां खबर आसा हांगा तो कसलो न्हेब्याचो ताका वास येता तो. आनी सरान सांगलेलें जे कोण अशें पोल्युटेड हे बी सोडटा तेंचे आमी उदकाचें कनेक्शन कट करतले. पूण हेजेर कांयच एक्शन गेलें ना. थोडे दीस हेजेर मातशें इश्यू जाता आनी मागीर तो परत थंड जाता. ताका लागून हांव मागता एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन तशेंच आमचे वॉटर रिसोर्स मिनिस्टरा कडेन वचून मागता की तेंच्यांनी रियलिटी ही पळोवची उदकाची घाण कशी वास येता. हांव ल्हानपणसान हो आमगे रिवर साल आसा आमगे लायफ नाय. आमी नॉर्मल इश्ट वयताले लोड रायड आहल्या आमचे आतां एशें मस्ट बी काण ते सायड वचून नाताले आनी मस्ट काण आमी रिवर क्रॉस करताले. आनी आतां तशें करताले आमी लोड रायड आहल्या आमी इश्ट न्हिदल्यान घराताले. मागीर आमी नुस्तें मारताले. म्हाका एक गुड आसता आमी ल्हान आसतना नको कितू जालां आमी शेपाय दिवन फर्स्ट संडे आमी एगोची पास जाता त्या दिसा आमी स्कुलाक वचा हिंगा हारेपान तुजे कडेन सगळे जाणटे म्हणाका भुरगे म्हणाका सगळे हितू देंवन पागेल घेवन किंवा कांटाळ घेवन किंवा हॉर्बॉल घेवन नुस्तें मारताले. आतां ती उदकां हात घालपाक गरज ना. फाटीं सायंटिस्ट येयल्ले वर्ल्ड वॉटर डे आहले ब्राझिलाक. सो जावन सायंटिस्ट येयले ते हांव कितें मोताले ते सॅम्पल काडले आनी ते म्हणलें सॅम्पलान लॅबोरेटरी व्हरपाक गरज ना. आमी हिंगा डिक्लेअर करता इट्स हायली पोल्युटेड. सध्या गोंयांत उक्त्या सुवातेंचेर सोरो पिवपाचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात वाडल्यात. सोरो पिवन बाटल्यो फोडून कोयर करतात. तशेंच रस्त्यान वचपी चलयांची फकाणां मारतात. अशे तरेचे प्रकार भविष्यात खपून घेवचे नात. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शिटकावणी दिल्या. सांखळे हावसिंग बोर्ड वाठारांत उबारिल्ल्या फुटसाल मैदानाच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयतालो. बरेचशे वायन मार्ट म्हणजे बार्राची लायसन घेतला ते बरे आहात थंय बसोन तरी कॉप मारता. बट जेंच्यांनी वायन शॉप घातल्या पळय न्ही ते डायरेक्ट विकतात पळय बियरी विकू किंवा त्यो आनी कितें विकू. दयानंद उलयता म्हणून वायट धरूं नाका कारण त्यो कोवच्यो लोकांक लागता तेन्ना म्हाका दुखता. हांव परत सांगता कितलेशेच काडटात आनी रस्त्याक तेकोन उडयतात. कोणाक पिवपाचें आसा जाल्यार तांकां बार्रान बसून पिया म्हणून सांगात. नाजाल्यार वायन शॉपा वयल्यान घेवन आपल्या घरा कडेन चलात. थंयसर रस्त्यार तेकोन बसून कारण सगळे जाण वचून रस्त्यार बसून सोरो पिवन देसाय नगरान ते मातशे वयर वचत जाल्यार त्या रस्त्यार सगळे जाण रस्त्यार बसून सोरो मारतना दिसता. ते बंद जावपाक जाय. आमचेच भुरगे फाल्यां सकाळीं ते खेळूंक वयता तेन्ना तांकां कोवच्यो लागता.
त्यो आमकां पळोवच्यो पडटा आनी सगळ्याक जी अयशीक करून उडयता ती शेवटी म्युन्सिपाल्टीक नाल्यार लोकांक काडच्यो पडटा तांचे फक्त कोयर काडपा खातीर ना, त्या खातीर वायन शॉपवाल्यान तें लक्षांत घेवचें की सोरो वायन शॉपाचेर विकता आसतना तो भायर बसून तेणी विकचो न्ही आनी तो फक्त तिक्क्याचेर उरना, तो बाटली उडयता ती उडयता थंयच्यान आमची कोण तरी भयण वयता आसतना तिज्योय फकाणां करता आसतना दिसता. हें सहन करचें ना. रायबंदरा पार्क केल्ल्या चारचाकी गाडयांचेर आंब्याचें झाड कोसळून मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालां. घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पावलपी दळाचे जवान घडणूक थळार दाखल जावन झाड कातरपाच्या कामाक रोखडीच सुरवात केली. सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाकूच दुखापत जावं ना. I just went Paton and I was coming. Going for parking there. Then suddenly mango it fell here. There was no traffic. I was alone. It fell. Bang! It sounded. But I could come out from the door because the door had no lock. So only that behind. Behind injured. I was stunned. Unexpected thing. Any injuries? No. Okay. What's your name, sir? Messiah Kavari. Where you stay? Raibandra. फाटले कितलेशेच दीस जाले काय कारणाक लागून मंत्रिमंडळ फेरबदलाचो विशय आडकून उरिल्लो. आता 20 डिसेंबरा उपरांत केन्नाय मंत्रिमंडळात फेरबदल जावपाची शक्यताय आसा अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. हातून कांय मंत्र्यांक काडून नव्या चेहऱ्यांक आता संद मेळटली. 20 डिसेंबराक संसदेचे शियाळी अधिवेशन सोंपल्या उपरांत मंत्रिमंडळात फेरबदल जावपाची शक्यताय आसा. गोयच्या राजकारणात फाटले कांय महिने चर्चा चाललेली ती म्हटल्यार मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलाची आणि ह्या मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलाच्या चर्चेक अजून पर्यंत गोयच्या खंयच्याच मंत्र्यान जावं मुखेलमंत्र्यान दुजोरो दिवंक नासलो. पूण आता केंद्राच्या वरिष्ठ नेत्यांनी ह्या गजालीक दुजोरो दिल्लो आसा की गोयच्या मंत्रिमंडळान फेरबदल जावपाची शक्यता आसा. ह्या मंत्रिमंडळान कांय मंत्र्यांची खाती बदलली वतली, कांय मंत्री जे आसा ते नवीन मंत्रिमंडळान समाविष्ट जातले अशी चर्चा जी आसी चालू आसा आणि केंद्राच्या वरिष्ठ नेत्यांनी हाका दुजोरो दिल्लो आसा. सध्या दिल्लीन संसदेन हिवाळी अधिवेशन चालू आसा आणि हे हिवाळी अधिवेशन 20 डिसेंबराक सोंपतले आणि त्याच्या उपरांत केन्नाय मंत्रिमंडळान फेरबदल जावपाची शक्यता आसा असो दुजोरो ह्या गजालीक जो दुजोरो आसा तो केंद्रातल्या वरिष्ठ नेत्यांनी दिल्लो आसा. आता हो बदल नेमको कितें आसतलो आणि कोणाची खाती बदलली वतली, कोणाक नवीन संधी दिली वतली हे पळोवपाची गजाल आसा. पूण वरिष्ठ नेत्यांनी एक सांगला की सध्या नेतृत्वान बदल आसना, म्हटल्यार मुख्यमंत्री पद जे आसा ते अजून सुरक्षीत आसा. पूण ह्याच बरोबर बाकीचे कांय खाती आसा हेतून बदल जावपाची शक्यता आसा. ही जी माहिती आसा ही केंद्रातल्या वरिष्ठ नेत्यांनी दिल्लेली आसा आणि ही अपडेट आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येयल्ले. अशो अपडेट आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.